सर हाली उज्याचे उजो लागपाचे फायर इन्सिडंट चड जाल्या. Could you tell me what is the reason behind this? रिझन बिहाइंड दीस इज अ चेंजिंग ऑफ क्लायमेट. कळ्ळें न्ही. एक मेन म्हणटा ते टेम्परेचर वाडिल्लो आहा. 32 to 37 जाल्लो आहा. ऑलमोस्ट 5 डिग्री सेंटीग्रेड वाडिल्लो आहा. आणि ते आता आज कितलो आय थिंक 38 ऑलमोस्ट 5 to 7 जे टेम्परेचर वाडिल्लो आहा. ती गरमी वाडत आहा. त्या कारणाक लागून एक आसूं शकता थोड्यान चड फायर जाता. आनी दुसरें म्हणजे ड्राय ग्रासीस फायर. ड्राय ग्रासीस फायर कशें जाता जेन्ना ते स्पार्क तेका इग्निशन सोर्स खंयच्यान मेळ्ळ्या. फॉर एक्झाम्पल इलेक्ट्रिकल लायन इग्नायट्स कळ्ळें न्ही. शॉर्ट सर्किट जाता थंय आनी तेतून ते स्पार्क मेळून तितून ते फायर जावंक शकता. दॅट ऑल्सो चान्सीस आर देर. अँड अदर थिंग इज अ शॉर्ट सर्किट इन द इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स. म्हणजे घराघरांनी उजो लागता तोही आमकां येता. कळ्ळें न्ही. आनी ह्या प्रमाणेन आनी तिसरें कारण आहा तेका की ट्रेन इग्निशन ऑफ द रोलिंग हे. कळ्ळें न्ही तुका. ट्रेन जेन्ना वता रोडा वयल्यान तेन्ना तेजो स्पार्क मेळून तो ड्राय ग्रासीचेर पडून तेवूय ड्राय ग्रासीचेर फायर जावंक शकता. आनी चडशे आमकां हेच्या अतिरिक्त आमकां कॉलां येता ती म्हणजे चडशी अरावंड शॉर्ट सर्किट इन द हाऊसिसूच फायर आमकां भरपूर आयिल्ली आहा. हे 3 मार्च ते 7 मार्च म्हणल्यार आमकां ऑलमोस्ट आज 7 मार्च म्हणल्यार 220 कॉल्स आमकां जाल्ली आहा. हे 3 दिसांक 3-4 दिसांक आमकां 220 कॉल्स आमकां आयिल्ली आहा. आनी तितून 205 इज अ फायर कॉल्स आनी ऑलमोस्ट 15 इज अ एमर्जन्सी कॉल. एमर्जन्सी कॉल म्हणल्यार कितें झाड पडटा हे पडटात तेका लागून तेका आमी एमर्जन्सी म्हणटात किंवा रेस्क्यू कॉल्स. ते सगळे हितून 15 कॉलां जाल्ली आहा 4 दिसांक. सर म्हादय जो उजो पेटला इज फायर डिपार्टमेंट इन्वॉल्वड इन दॅट? We also attended these calls by means of this वालपय फायर स्टेशन अँड बिचोली फायर स्टेशन. आमी पयलीं त्या स्पॉटाचेर गेल्ले जेन्ना आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकडल्यान कॉल आयले तेन्ना आमी ते कॉलाक गेले. पूण आमची थंय गाडी आमची भितर वचूंक शकना. त्या खातीर भायर दवरून आमी ते पालोवपाचो प्रयत्न केल्लो आहा. आनी पालोवन आमी परते येतकर मागीर तांकां परतोय उजो लागलो म्हणून आमकां कळटा. मागीर त्या परते आमी त्या स्पॉटाचेर वता. आतां काल आमी सीएमान ऑनरेबल सीएम ऑल्सो टेकन मिटींग अलोंग विथ फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑल्सो. आनी आमी ते कम्युनिटी हॉलान हांगासर मोल्ले थंय आमी मिटींग घेतली आसा अलोंग विथ सीएस ऑल्सो. आनी आमी डिसिजन घेतलें की आमी तेंच्या बरोबर भितर वचपाचें म्हणून. आनी आमी फायर फायटर्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फायर फायटर्स पोलीस फोर्स अँड लोकल आमी बरोबर एकाक सुमार आमी भितर गेल्ले आहा ते जंगलान राती. आनी अजून पर्यंत ते सकाळचे मागीर 5 सुमार आमी दुसरो क्रू धाडिल्लो आहा तेंच्या बरोबर. तो रिलीव करून तांकां रिलीव करून दुसरो क्रू घाल्लो. आनी अशा प्रकारे ते म्हादयचे जे एक्सटिंग्विशमेंट आहा फॉरेस्ट फायर ते आमी कंट्रोलान हाडिल्ले आसा सद्या पर्यंत. आनी हेलिकॉप्टर ऑल्सो इज ऑल्सो डुईंग द हेल्प अस अँड विथ द सपोर्ट ऑफ दॅट स्प्रिंकलर्स फ्रॉम टॉप. म्हणजे वयल्यान ते उदक घालता आनी चॉपरा कडल्यान आमकां थंय तितूनय तेंचे जवळ जवळ म्हाका आय थिंक 1000 लिटर कॅपॅसिटी टँकीचो ह्या उदक तेंचे कडल्यान मेळटात आनी त्या प्रकारे असो कंट्रोलान आमी हाडिल्लो आहा सद्या. What do you think? Madhai fire is man-made or prima facie? I can't say, but forest department can tell you properly. System आम्ही एक लॉन्च केल्ली आहा जिओ टॅगिंग प्लस व्हेकल ट्रॅकिंग सिस्टम आम्ही लॉन्च केल्ली आहा सीएसचे मार्फत. आणि तितून आमकां खंय कॉलां जाले ती आमकां कळटात
आणि केन्ना आमची खंयची गाडी आमकां मूव जाले मुवमेंट ऑफ द व्हेकल इज ऑल्सो वी कॅन फायंड आउट फ्रॉम सिटींग एट द कंट्रोल रूम. Okay. And you can get the statistic all around within 10 to 15 minutes तुमका स्टॅटिस्टिक तुका जाय ते प्रकारची मेळटले आणि डायरेक्ट इंटरनेटार वचीत जाल्यार तुमकां आमचो चार्ट मेळटलो आणि तुका जाय जाल्यार आमी हेवूय सप्लाय करता हार्ड कॉपी ऑल्सो वी कॅन इश्यू. Yeah. Sir, पण लोकांक पब्लिकाक when these fire incidents are increasing, are you giving some advisory? Yeah. I am giving them advisory जेन्ना इन्सिपियंट स्टेज म्हणजे पयलींच तो उजो लागता तेन्ना तेका कंट्रोलान हाडपाक पब्लिकांक इजी जाता आणि जेन्ना तो वाडटा फायर तेन्ना मागीर फायर ब्रिगेडीक आफोवन तो कंट्रोलान येना तेन्ना मागीर आनी तो पसरून तेका डॅमेजीस मे कॉज मोर आणि तेका लागून त्यांनी अवेअरनेस प्रोग्राम म्हणजे त्यांच्या भितरूच अवेअरनेस करून म्हणजे शेजाऱ्यांक किंवा फ्रेंडांक सांगून अवेअरनेस प्रोग्राम करून तांकां फायर बिटर आता ड्राय ग्रासीक उदक लागीं जाल्यार फायर बिटराचो इस्तेमाल करूं जाय. फायर बिटर म्हणल्यार कितें बुशीस हे घेवन फायर पालोवंक शकता तेवूय करूं शकता आणि किंवा फायर बिटर एक त्यांनी दाण्याक एक पत्रो कसो बांदूं जाय आणि घट बांदपाचो आणि तो ते इन्सिपियंट स्टेजीचेर जेन्ना उदक लागता पळय स्मॉल फायर आसता तेन्ना तेका मारून तो कंट्रोल ऑक्सिजन कट ऑफ करून तेजो तो एक्सटिंग्विश करूं शकता. आणि शॉर्ट सर्किट भितर इंटरनल जे फायर जाता शॉर्ट सर्किट घरान ते चेंज ऑफ द वायरिंग इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता कोणाची 15 वर्साची वायरिंग असता इलेक्ट्रिकल फिक्चर 20 इयर्स असता आणि ती कोरोडेड जाता आणि तितून शॉर्ट सर्किटाची चड चान्सेस असता. ते त्यांनी एक टेक्निकल म्हणजे इलेक्ट्रिशियन ऑथरायज्ड इलेक्ट्रिकल टेक्निशियन हाडून तेका आपली वायरिंग दाखोवं जाय आणि शॉर्ट सर्किट जावपाचे टाळूं जाय आणि अशें तांकां हांव एडवायज करता. आणि अशा प्रकारे तेणीच उपचार करीत जाल्यार फायर ब्रिगेड आफोवपाची सुद्दां गरज नासता तांकां आणि अशा प्रकारे त्यांनी कंट्रोलान हाडूं जाय